पवित्र आमची सभा ओची देवा मंदिर देवा रक्तान केली एकूच मागाव आमी आमची मनाचो दर्शन आमची काळजां मुरगोटा आमची दोळां उलासा जय 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 सर्वेश्वरा आमची मनाचो दर्शन आमची काळजां मुरगोटा आमची दोळां उलासा जय 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 सर्वेश्वरा. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका आयुश्याची कृपा दिवं. आनी मागीर म्हाका शिवकार आयच्या सकाळच्या मिसाक ह्या दिसा खातीर देवाक दिनवासुया. ह्या मिसांत आदेलीना फेर्नांदीस ही आमची भयणी बसोवन मागता स्वर्गीच्या बापान तिका शांतीन विसवान घेवं. तशेंच मागता आज आपलो वाडदीस करतल्या निखिल फ्रांसीस विएगस तशेंच एल्वीस फेर्नांदीस हे आमचे भाव बसत जो दुबाय वावुरता ताचे बसत आमी मागुया स्वर्गीच्या बापान निखिल एल्वीस हांकां कुडियात्म्याची बरी भलायकी दिवं आनी आपल्या वाडदिसाचो मुयार देवाचो किरीत आशिर्वाद तांचेर पडून मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमची सगळे आसूं. बांबडीनो थोड्या वेळान आज ओल्ड गोवा सगळ्या गोंयच्या पवित्र सभी बराबर आमी आमच्या सोंपून गेल्ल्या पाप साहेबा पासत मागतल्या. स्वर्गीच्या बापान ताका बरे वावराड्याची मोजरी फाव करून शास्त्रीक विसव हे आमच्या पाप साहेबाक जो सोंपून गेला ताका मेळून पवित्र सभा गोंयची आज हे मीस भेटयता. तांच्या एकचारान आमी हे आमचे सोंपून गेल्ल्या पाप साहेबा पासत मागुया आनी ताणें केल्ल्या वावरा खातीर देवाक आमी दिनवासुया आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक तयार जावं आमी अशक्त म्हूण ओळखून देवाचे आनी एकामेकाचें भक्षणे मागुया. हांव पातकी सर्ववेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गूढ अपराध. हे सौभाग्यवन सदांच संकवार मारीक सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकुत्रो सोम्या सोम्या काकुत्रो क्रिसा क्रिसा काकुत्रो क्रिसा क्रिसा काकुत्रो सोम्या सोम्या काकुत्रो सोम्या सोम्या काकुत्रो. मोहिमान देवाक उंच सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सर्व वेदार देवा बापा आमी
आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन आसता तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाकणटा सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शिळे तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलो सुबोवीक एकलो सैसोर एकलो परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. देवा सोमेस्तांचे बापा देशांच्या वेगवेगळ्या लोकांक एकाच थळ्यान तुका बाप म्हणून आनी एकाच काळजान तुजो मोग करूंक तुवें फाव केलाय. पवित्रस्थानाचे जोरीन नव्यान जल्मून आमी सगळीं तुजीं भुरगीं जावंक पावल्या देखून मनान तो स्थिर भावार्थ सांबाळून आनी आमच्या कन्यांनी तीच भुरग्यांची भोक्ती दाखोवन सदांच आमकां एकवटान जी अशें कर. आमच्या सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजूर चलयता सासणांच्या सासणांक आमेन. दोर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. आदी लांगडो आसलो आनी आतां बरो जालो तो मनीस पेद्रू आनी जुआंची पाट सोडी नासलो. इतलें म्हणसोर अजाप जावन सगलो लोक ताचे वाटेन सोलोमाच्या म्हणलोल्या दारवंट्याशी धांवून धांवून आयलो. लोकांक पळोवन पेद्रून म्हणलें, इस्रायलाचे मनशांनो, तुमी हाचे विशीं कित्याक अजाप जातात? वो कित्याक तुमी आमचेर दोळे लावनूच आसात? आमी आमचे काशा पदवेन वो पवित्रतायेन ह्या मनशाक चलूंक शक्ती दिल्या कितें? तुमी जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायलें तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पूण आब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजाच्या देवान हेच जेजूक आपल्या सेवकाक मोहिमेवंत केलो. जो पवित्र आनी दोर्मवंत आसलो ताका तुमी लावून दिलो आनी एका कुण्यांक सुटका मागून घेवन जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जीवन केलो आनी हाचे आमी गवाय. जेजूच्या नांवाचेर आमी बावार्थ दवरलो देखून हेच नांवान तुमी हांगा पळयतात आनी बरो वळखतात त्या मनशाक नव्यान गोठाय दिली आनी ताचेर बावार्थ देवून हो मनीस सारको बरो जालो म्हूण तुमी सोगलीं पळयतात. पूण हांव जाणो, बाबा भयणीनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेनारपणान केलां. आपल्या अभिशिक्तान दोग भोगूंक जाय म्हूण सगल्या प्रवाद्यां वरवीं जें देवान आदीं सांगलोलें तें ताणें हे भाशेन शांती पावयलें. म्हणटोच जिवीत बदलून तुमी देवा सोरशीं परतून येयात. हे पोरी तुमचीं पातकां बोगसोतलीं आनी सोरेस्परा कडसून तुमकां बुजवणेचो काल येतलो. तेन्ना आपणें तुमचे खातीर नेमलोल्या अभिशिक्ताक मुणगे जेजूक तो तुमचेशी पाठयतलो. कित्याक आपले भोक्तिवंत प्रवाद्यांचे तोंडीन देवान पोरगोट केला तो सगल्या वस्तूचे नवसरणेचो काल हे पोरयान जेजू स्वर्गार आसूंक जाय.
मोइसेसान तर अशें सांगलां, तुमच्या भावा मदलो तुमचे खातीर मोजे सारको एक प्रवादी सोरेस्पोर देव उपजोयतलो. तो सांगीत तितलेंय तुमी चितान आयकुचें. जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकोना ताका पोरजेंतलो बारावचो. खरेंच सामुएला ताईं सुरू करून जे कोण प्रवादी उलोवन गेल्यात तांणी सोगल्यांनी ह्या दिसाचो खबरो आदी फुडेंच सांगून दवरल्याय. तुमीच तीं प्रवाद्याचीं भुरगीं आनी देवान आमच्या पुर्वजां कडेन केल्ल्या कराराचे दायजी. कित्याक आब्रामाक देवान अशें सांगलें, तुजे संस्थे वरवीं पृथ्वीच्या सगल्या कुटुंबांक आशिर्वाद मेळटलो. तर तुमकां सगल्यांक तुमच्या कोटेपणांतलीं सोडून आशिर्वाद दिवूंक देवान आपल्या सेवकाक पुनर्जिवंत केलो आनी ताका पयलो तुमचेशी धाडलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोरेस्परा आमच्या देवा, शेकनशेक पृथ्वीचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. सगलीं म्हणुया. सोरेस्परा आमच्या देवा, शेकनशेक पृथ्वीचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. सोरेस्परा आमच्या देवा, मुनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक. आदावांचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक. जबाब. सोरेस्परा आमच्या देवा, शेकनशेक पृथ्वीचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो चोकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घाल्याय. तुज्या हातांचे रचनाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलें तुवें ताच्या पांयां तोला दवरल्याय. जबाब. सोरेस्परा आमच्या देवा, शेकनशेक पृथ्वीचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. मेंढरां गोरवां रानांतलीं सावजां पर्यान हेणें तेणें उपतलीं वाऱ्यावेलीं सुकणीं आनी उदकांत फिरतलीं दोर्यांतलीं मासलीं सोगलेंच ताचे आदीं केलाय. जबाब. सोरेस्परा आमच्या देवा, शेकनशेक पृथ्वीचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. उद्गार. Soy sorbesvara, soy sorbesvara, soy, 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 soy. Soy sorbesvara, soy sorbesvara, soy, 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 soy. सोरेस्परान गोडिलो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावुया. Soy sorbesvara, soy sorbesvara, soy, 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 soy. Soy sorbesvara, soy sorbesvara, soy, 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 soy. Sorbespo तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एमाउस्तान परतून आयलोल्या शिसांनी वाटेर घडलोली खबर जल्मल्या एकरांक आनी तांच्या सांगातीक दिली आनी कशे भाशेन जेसूक उणो मोडटा आसतना आपणे ओळखलो तें सांगलें. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मदेकोत उबो जालो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भिवन आपूण पळयतात तें भूत म्हूण ती समजली. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरल्यांत आनी असले दुबाव तुमच्या मनांत उपरासतात ते कित्याक. म्हजे हात पांय पळयात, तर हांवूच तो. सासपून पळयात, म्हाका हाड मास आसा म्हूण तुमी देखतात तशें भुतांक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले.
कुशालकायेच्या नादार ती तोरूय दुबावताली आनी इतली तोटकलोली देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसा? आनी ताणें ताका भाजलोले माचलेचो कुडको दिलो आनी ताणें तांचे उजीर घालो. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव आसलों तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच. मोइसेसाची समृद्ध प्रवादी आनी स्तोत्रां हातून म्हजे विशीं जें बरयलेलें आसा तितलेंय खरें जावंकूच जाय आसलें. मागीर शास्त्रां समजूंक ताणें तांची मोत उक्ती केली आनी तांकां म्हणलें, बरयलेलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोश्ट मरून सोंसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आनी जेरुसलेमांतावन सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलोवप आनी पातकांचे बोगसणे सगल्या पोरसाक परगोट जावंक जाय. तुमी हाची गोवाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे आगाडी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भयणी बाबानो, ह्या दिसांनी तर यूट्यूब ओपन करीत जाल्यार सगळे पाप साहेबा वयरूच आयकूंक येता हो दिश्टी पडटा. पाप साहेब फ्रांसीस खरेंच बरो मनीस आसलो हें तुवें आनी हांवें आमच्या जिवितांत अणभवलां. ताच्यो बऱ्यो वस्तू आमी पळयल्या. ताचे वयर हांव कितें वाचतालो तेन्ना ज्यो वस्तू ज्यो आमी चिंतूंक जायना एक पाप साहेब करतलो त्यो ताणें करून दाखयल्यो असलें एक आर्टिकल हांव वाचतालो. आनी पयलींच वच मार्चाचे 13 तारखेर ऑन 13th March 2013 जेन्ना वॅटिकनाक धवो धुंवर भायर सरलो. आमी जाणा व्हायट स्मोक सिंबलायजीस की आमकां एक नवो पाप साहेब मेळ्ळा म्हणून. आनी अशें परगोट जालें, हाबेमूस पापा, वी हॅव अ न्यू पोप, आमकां नवो पाप साहेब आसा. ताका दाखोळ करताले तेन्ना पाप साहेब फ्रांसिसाक ताका सगळे सोबे माजार सगल्या लोकां मुखार दाखयताले, दाखोळ करताले तेन्ना ताची ही कोरणी जी हुंयच्याच हेज्या आदीं हुंयच्याच पाप साहेबान करूंक ना पळय ती. ताचें काम आसलें वचून आख्खे पोरचेक आशिर्वाद दिवपाचें. पूण हो पाप साहेब फ्रांसीस दुसरेंच कितें करता, आशिर्वाद दिवच्या आदीं आपूण बँड जाता लोकांक सांगता, प्रे फॉर मी, म्हजे पासत मागात. ही व्हडली जुट्टी म्हाज्या हातींत आसा, ती बरे तरेन देवाक जाय ते भाशेन हांवें पाळूंक म्हजे पासत तुमी मागात. व्हडली मिस्ट्री बाबा भयणीनो. एक पाप साहेब कसो येदे व्हडले पोरचेक क्रिस्ती पोरचेचो फुडारी कसो कशे तरेन आपलें कार्य फुडें व्हरतलो, व्हडली मिस्ट्री समजूंक जायना. व्हडली चॅलेंज, जायत्यो चॅलेंजीस आसात. पूण आमी जाणात बरो गवळी कसो ताणें वावर केलो. तुका आनी म्हाका अदीक करून आमकां पाद्रीक, सिमनारिस्तांक, रिलिजियसांक, मोटवाशांक एक बरी देख तो जालो. इश्टालो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी वाचता तेन्ना आयचें शुभ वर्तमान एक व्हडली मिस्ट्री आमच्या नोदरे मुखार आयचें शुभ वर्तमान दवरता. आनी कसली काय ती मिस्ट्री, जेजूचें पुनर्जीवनपण समजुपाक एका साद्या मनशाक बरेंच कठीण. हाकाच लागून आमी जाणाव कालच्या दिसाक आमी वाचलां हें समजना म्हणून रिकामो फोण जेजूना 2 जाण शीस काडून एमावसाक वेतात. तांच्यान समजूंक जायना कितें घडटा पळय तें. बाबा भयणीनो, जेजू जेन्ना पुनर्जीवन जाली कूड आयच्या दिसा आमी वाचला ते भाशेन शिसांक दाखोळ करता तेन्ना तोटाक जातात, भिरांत दिसता तिंकां. मिस्ट्री बाबा भयणीनो 2 वस्तू घडोवंक शकता. एक, आमी ती मानून घेवंक जाता
आमी जेजूचे पुनर्जिवणपण आमी ताची बोसोण करूंक जाता वो एमावसा केलेले शिसा भाशेन आमी धांवूंक जाता. थोडे शीस तशें करतात जाल्यार थोडे शीस आमी जाणा आयच्या दिसा जेन्ना होऱ्यांनीच ताका पारकिता पळय तेन्ना ताची बोजवण करतात. इश्टानो, आयज तुज्या आनी म्हज्या जिविताक एक व्हडलो विचार. तूं आनी हांव क्रिस्ती भाव भयणां कशीं क्रिस्तांव धर्म आमचो पाळटाव तेन्ना थोड्यो वस्तू आमच्या भावार्थाच्यो आमकां समजना. आयच्या दिसा पुनर्जिवणपणाची खबर बरें कठीण समजोवपाक. रेझुरेक्शन ऑफ क्रायस्ट समजना. मिसांत वांटो घेता आसतना हो सादारण उणो आनी हो सादो सोरो जेजूचें मांस आनी रोगत जाता समजोवपाक साद्या मनशाक एकदमूच कठीण. पूण जेन्ना जो भावार्थ जो आमचो आसा तो तर भावार्थ तो थीर आसा आमचो जेजूचेर खोऱ्यांनीच ही घडणी घडटा जाल्यार की ताका वालोर आसा. इश्टानो, तुज्या आनी म्हज्या जिवितान न्हू असल्यो जायत्यो वस्तू घडटात. खंयच्याय वाटेन वच तूं फोंडान पडटाय. एशी गेल्यार तुजें वायट जाता, त्या वाटेनूय गेल्यार तुजें वायट जाता. असल्या परिस्थितींनी तुजें आनी म्हजें धोरण कितें काय, हांव कितें करतां काय, धांवतां. ही वस्त म्हाजेर येयल्या, हें कितें म्हाजेर ही चॅलेंज म्हाजेर येयल्या, ही चॅलेंज येयल्या म्हणून हांव सगळें सोडून धांवतां काय. जे भाशेन हे शिसांक जेजू दिश्टी पडोवन तांकां बोरवासो मेळ्ळो, ह्या बोरवाशान तूं आनी हांव फुडें वेता काय, हो विचार आयच्या दिसा आमच्या नियाळाक आमी करुया. बेठोनेक आमी गायन गावया. सी 16 दुपाचो जसो पोरमोड पान 35 C16 पेज 35. परमेश्वरा वरदाना समेसारी बेठोची परमेश्वरा भयणी भावंडू आमचें बलिदान सरपदवीदार देवा बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोयले आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेश्वर मानून घेवन. मोगाचे बापा, हे पास्क परबे सुमयार पवित्र सणान नव्यान जल्मल्यान तांचे पासत उपकारी काळजान हें बलिदान आमी तुका समर्पिता. तेतून दोळायन मानून घे आनी तुका विश्वासी रावंक आम्हा समेस्तांक तुजो आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवीदारांक शास्त्राचे देवा सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम दिसा तुज्या मोहिमेची किर्ती आनी वाखणी वर्थे वचन आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो
आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाचे नजार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सौ दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Bovi, 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 Balbarazo sorbis vodu, Sorgani sosa, volia tuja vojvova, Usorgi, tu dazo e son, Sorbis moracinami, edada casu, Usorgi, tu dazo e son. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इनेरी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुरची. तेच परी जेवण जाता आसतना काळस घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात, म्हज्या रगताची काळस, नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत. पातपिवचें बगसोनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso gut porgotuya. Sumia Jesu तुझे मरण आमी समोर प्राण, तुझे मरण जीवन आमी भोरगोटाव, तुझ्या येण्याक आमी वोत्रेताव. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कावस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फिलीप आमचे बिश्प साहेबा, सिमिया आमच्या आदारी बिश्पा आनी सगळी यादमिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव मनीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपापलो आज वाडदीस समारंभतल्यांची, लग्नाचो वर्सीक दीस पाळटल्यांची, आपापल्या घरांनी रावन हे मिसांत वांटो घेतिल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे आमचे माय सांगती, तिचो पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन दोंडूत, आमचो आस्कारी भाग्यवन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवले आनी ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा
सर्वंदन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. खुशालकायेन एकूच देवाची मोगाची फामील कशी हे जेजूचे जेवणांत वांटो घेवंक फुडें सोदतना आमी सगळीं पुनर्जीवन जेजूक गोवाय दिवपी जाल्यार पुरो म्हूण मागून म्हणुया. आमचे बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां तुजी अशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां भोगस आनी आमकां तारणें पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां वाच. सर्वेश्वरा सर्वायटांतले आमकां दिवात दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवन सारत रयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतली वाटाय. कित्याक सोडकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन जांगुळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र विचार भावताचेर दीस घाल आनी जेजुचे प्रमाणे तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदांका तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमची कबूल कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमची कबूल कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. की देवाची शेळी संवसाराचे पाप कटली. जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेतली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका ससरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोंबयांच्या वेळार गायन गावया. D30 मोगा वांटो पान 60 D32 पेज 64. देवा उदर मोगार घेता देवा उडो ओडून वांटा तशेंच आमकां बाबो जाली इरुदेवी वाटून आमी सदा बाबा भुरगीं तुजी सदा बरी बाबण सगळी सदा बाबा भुरगीं तुजी सदा बरी बाबण सगळी मोगा वांटो सदा मिसा सोडटात घरान सोदतात गांवान दमदमसले भेटोन येचो उजवाड आमच्या जिविताचो सदा प्रितेर साक्षी दिलो सदा स्वर्गार सोदो सुजो सदा प्रितेर साक्षी दिलो सदा स्वर्गार सोदो सुजो उगेक लागून पिडेक लागून बाबा दुखीर बुडू सोरे आमी संवसार बुरू तुका बसून गाडचा बुजू गोडचे मोगान पांघरून येसू मोगासाची दिवटी भेटो गोडचे मोगान
प्रार्थुया. सर्वेश्वरा आमचे बापा, आमची सोडवण समरंभून आमी तुका गोव उंडो आनी दाकां सोरो भेटयल्यान आनी तुवें परतून आमकां 30 दिनी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिलें. हे अमोळीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सालमती पावय. हे आमचे मागणें आयकून घे तुजे पुता जेजूची नांवी. आमेन. भाव भयणीनो, फाल्यां सांजे 6 वरांचेर आमचे इगोर्जीन मीस आसा, दिनवासणीचे मीस. फाल्यां आमचे ब्रादर दियाकन शेल्डनाचो निमाणो दीस आमचे इगोर्जेंत आनी 30 तारखेर फुडल्या बुधवारा दीस ताची यात्मीकपणांची मागणी आमी ताचे वसत मागत आयल्या. फाल्यां आमचे बराबर सगळे आमी सांजे 6 वरांचेर मीस करतले, दिनवासणीचे मीस. सगळी वांटो घेवया आनी ते उपरांत आमी एर कंडिशन तयार केलां. त्या हॉलाचेर देवाचो आशिर्वाद मागतले आनी आमची डोनेशन कुपन्स ताचे ड्रॉ जातले. पाप साहेबाचें मरण फाल्यां सकाळीं थंय, पूण आमचें सांजे जातलें तें सकाळीं 10 वरांचेर सेंट पिटर्स बाजिलिका हांगा ताचे मरणाचें मीस आनी ते उपरांत ताची कूड सांत मारिया मायोरे ह्या इगोर्जेंत सायबीण मांयक भेटयलेले इगोर्जेंत वतले आनी थंय ताची निखिपिण्याचो जागो जातलो. देवाक अर्घ दिवया. तशेंच मागुया आमकां आनीक एक पाप साहेब देवाचे येवजणे प्रमाणे पवित्र सभा जायते तरेच्या मोडांक सांपडलेली आसा. एक दिरादीक तांडील कसो मोडा मदें आमची पवित्र सभेक फुडें व्हरून आमकां पवित्र आत्म्यान भरलेलो पाप साहेब फाव जावंक मागुया. आयतारा दिसाक आमी काकुतीची जेजूचे काकुतीची परब करता, डिवायन मर्सी संडे. आनी हे परबेक सांजे 3 वरांचेर आमी तेस करतले. मागीर पवित्र और फादर कॅनेडी कापुचीन फादर येता सांगेतान तो आमी बरोबर आसतलो, पवित्र और करतलो. तशेंच देवाचें उतर मिसा वेळार आमकां पुरगुट्टलो. मीस 4:30 वरांचेर, मीस सांजेचें फेस्ताचें मीस 4:30 वरांचेर जातलें. ह्या मिसांत वांटो घेवया. तशेंच आमचे बरोबर येता रिगन मार्टिन्स, फादर रिगन मार्टिन्स माणगांव हे इगोर्जेंत तो आसा आनी थंय ताणें हात घाला घर बांदूंक पाद्रींक रावपाचें. आमी उदारपणान ताका आमचो तेंको दिवया, आदार दिवया. तुमच्यांनी फूल ना पाकडी कुशालकायेन हे वावराक दिवची म्हूण आमी मागता. आनी तशेंच आयतारा दिसाक सांजे 5 वरांचेर नव्या इगोर्जेची उक्तावणी नेरूर ह्या गांवांत फादर बेर्नादीन आल्मेदा हाणें आमकां सगल्यांक आमंत्रण दिलां. ह्या नव्या इगोर्जेचेर बिश साहेब आशिर्वाद घालतलो. बिशप ऑल्विन बारेटो 5 वरांचेर सांजे तांचें थंय मीस जातलें. तेय लोकां पासत आमी मागुया आनी आमच्या भावाक रिगनाक आमचो तेंको ताच्या वावराक दिवया. आदी फुडेंच तुमकां दिनवासता. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. सोय सोय सर्वेस्परा. देवाचे ओडुपकार जोय जोय सर्वेस्वर. शेवटाचे गायन गावुया. जैतिवंत जावंक येता. K11 पान 144 K11 पेज 144.
सोयीवंत जावूं घेता मेलोल्यांतलो जीवन जाता दोनी जेजू मुक्तीदाता सगल्या मनशांक खुशाल करता देवा बापा वाखाणुया देवा बुधा परगोटुया पवित्रात्म्यान ओरत करुया पवित्रीत वेग एकल्या सेवा देवा बापा वाखाणुया देवा बुधा